हो फायनली RX गाण बिन मारपाचे ना डायरेक्ट स्टार्ट मारपाचा आणि घरा येपाचो ब्रो. फील अलग रे बाबा RX सोडोपाची. आमचो बडजी पळय गाडी चलयता, राजदूत चलयता आमची. सो गाईज फायनली माझी RX माझ्या रुमान पावलेली असा. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज वयपाचो आसा हांव फूल पावर माझी RX हाडप. येस गाईज माझो इतल्या टायमाचो पेशन्स यू नो आणि घाम कष्ट मेहनत माझी ती गाडी आम्ही हाडलेली यू नो युट्यूबाच्या पयशांनी. आणि थँक्यू सो मच तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून हांव ती गाडी हाडूंक पावलो, रेस्टोर करूंक पावलो. सो चला डायरेक्ट तुमकां RX दाखयता. हो फायनली RX उजो. बाय कास्तात हेणी केला ह्या पॉईंट केला गाडी माझी उजो सारखी. डिस्क ब्रेक बीन पाय कांयच नासले गाडयेक. आनी आतां कशी जाली ती पळय गाडी. पहिले उद्घाटन करता आमचो धाकटो भाव. आनी मार राउंड मारून यो चल. घेवन वयपाची. ह्या पॉईंट केला आमचे सोमान काम गाडयेचें. सो म्हाका गाडयेक कितें आहलें पयलीं कांयच नासलें मरे. कटारो आहलो मरे. कटारो आहलो मरे सारको. कटारो आहलो ना आतां पळय गाडी कशी पळय. राउंड बीन मारपाचें ना डायरेक्ट स्टार्ट मारपाचो आनी घरा वयपाचो ब्रो. आसतात जाल्यार बेस्ट जालें बेस्ट. थँक्यू वन्स अगेन ब्रो. गाडी बरी गेल्या म्हाजी तेन. ही पळय ही आनी एक आमची गाडी. फायनली गाइस फायनली सॉलिड चलता गाडी हा. स्मूथ सारखी. फर्स्ट राइड ऑफ माय Yamaha RX 135. बेस्ट तुझे वाटी हल्ले धर जाल्यार बेस्ट. बेस्ट फक्त मातशे ब्रेकाचं हे सांग जाय नो मातसो. तुका सांगना ते बाकीचे सगळे परफेक्ट हा. प्लेटूय नेवी पेडाय नेवी न्हू. हय अय म्हणटा हा वय एक रोडा वयली काड. 17 गेला तो तरी बरो. पळय तो पयलीं सायलन्सर नासलो तेका. फाटाफाटा सायलन्सर येतालो. हांवें कॅटकॉन घातलो. कॅटकॉनान बरी दिसता. डिस्क ब्रेक बीन वाडयलो तेजो. बरी हा गुड. सो हाय गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आयज हांव चल्लो माझी Yamaha RX घेऊन घराकडे फायनली. आणि आमची पळय दुसरी Yamaha RX ही RX 100 ही 135 5 स्पीड. गाडी वाटता मरे सॉलिड वाटता गाडी. म्हाका नाका आसली धांवपाक नाका. हय ओके. सो गाईज आम्ही फायनली Yamaha RX घेऊन घरा वयतात. आणि माझ्या वांगडा माझो भाव आसा हांगासर. आणि तेजी RX पळय उजो एक नंबर. दाखय रे ओडून. 2 स्ट्रोक स्मोक एका म्हणटा स्मोक. 2 स्ट्रोक फन ना रे. 2 स्ट्रोकाचो मोग अलग बाबा. ओडीत गेलो पळय. आता ओडूंक मेळना गाडी कित्याक न्हीद बांदल्या न्हू गाडी. तेणी सांगला म्हाका पयलीच गाडी धोपरो नाका म्हणून.
ओके सो गाईज फील अलग रे बाबा RX चलोवपाची. लोक सारखे अट्रॅक्शन ग्रॅब जाता. लोक पळयता वॉन वॉन सारकी गाडी. चान्स ना तुका ओडपाक. चान्स ना. पण तुका ओडपाक मेवची ना. ओडूंक मेवची ना ट्रॅफिक. एक दीस हायवेर या. आता ना एक दीस या. हायवेर वयताले हेल्मेट घाल. सो गाईज सगळ्यांचं रिॲक्शन कॅप्चर करूया आता. मस्त आहे ना स्मूथ. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर ट्विनिंग उजो सारको. फायनली RX रेडी गायज. पळयात तुम्ही फूल तुमकां वॉक अरावंड दिता. हेडलायट पळया म्हाजी कस्टमायज सारकी. डिस्क ब्रेक पळया. कॅटकॉन सायलन्सर. आनी ही आमची RX 100 आनी ही RX 135. आनी काय बरी दिसता पळय. 100 रेड कलरान बरी दिसता. तुम्ही कमेंट करून सांगा म्हाका रेड करपाची जाल्यार जाल्यार हांवूय म्हाजी गाडी ह्याच कलरान रेड करता मागीर थोड्या दिसांनी. बरी दिसता पळोवपाक. एका म्हणटा RX फील अलग बाबा. फील अलग. RX चलोवपाची फील अलग ना रे तूं. जातली जातली. यूज टू इट ना न्हू तो यामाक त्या खातीर ते. आमचो भटजी पळय गाडी चलयता. राजदूत चलयता आमची. तुम्ही पळोवंक शकता गायज या लोकेशनाचेर गाडी दवरपाक हांव सारको तरसतालो म्हाजी RX. फायनली इट्स होम. खरेंच बरें दिसता पळोवपाक. सो गायज फायनली म्हाजी RX म्हाज्या रुमान पावलेली आसा सक्सेसफुली विथ लॉट ऑफ एफर्ट आनी हार्डवर्क. फायनली इट्स होम. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या प्लेटीन आहा आयज पनीर आनी चपाती. चला हांव खाता. सो गायज तुमकां एक धाकटुली क्लिप घालता. तुमी पळया म्हाजी गाडी पयलीं कशी आसली बिफोर आनी आफ्टर. बारीक क्लिप घालता तुमकां. पळया मुद्दम पळया आनी तुमी सांगा म्हाका कितलो डिफरन्स येयला पळय तो. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता ही म्हाजी RX पयलीं अशी दिसताली. मॅकवील बीन घालून सारकी बुरशी दिसताली पळोवपाक सारकी. RXची फील येनासली हेतून ते मॅकविला घालून ती गाडी सामकी जोकर कशी दिसताली. आनी खंयसरी कितें तेजेर स्प्रे पेंट मारलेलो पंख्यांचेर आनी हें तें. सो इट वॉज टोटली डिसंट कशी दिसनासली. बट इंजिनान गाडी बेस्ट आसली. ज्या कोणा कडेन ही गाडी आसली पळय तेणी बरी मेंटेन दवरलेली. आनी आफ्टरवर्ड्स ती गाडी कशी आहा ती तुमी पळोवंक शकता. बट अशी आसली गाडी म्हाजी पयलीं आनी आतां तुमी पळयल्यात. ओके सो गायज तुमी आतां पळोवंक शकता रातचो पळया आनी हेजो कलर पळया. कलर पळय. कलराचेर कितले शेड आहा पळय ती पळया. कलर बरो दिसता पळोवपाक. तेका हेडलायटूय अलग आहा पळय. हेडलायट तेजी. डिस्क ब्रेक पळया व्हडलो आहा डिस्क ब्रेक. बरी जाल्या सारकी करकरीत. ओके ओके सो गाईज फायनली विथ माय हार्डवर्क डेडिकेशन आणि तुमच्या सगळ्यांचो मोग सगळ्यांचो सपोर्टाचेर आयज आमची RX फायनली घरा कडेन येयलेली आसा. आनी जाणा हांव खूब जाणांचे वाटेर हांव घेवन येतालो तेन्ना खूब जाणांचे रिएक्शन येताले. कशी केल्या कितले पडला हे ते एक्सेट्रा न्हू आं. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड. हांवें चिंततालो की एक दीस चिंततालो की म्हाजे कडेन RX आसची म्हणून. बट आय वॉज नॉट एबल टू बाय. बट फायनली
आयच्या डेटीक माझे कडेन ती सद्या आसा आनी आय एम फिलींग रियली प्राऊड. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता लविना फ्रॉम अंजुना, ज्या तेणी म्हाका ही बायक सजेस्ट केल्लेली आनी म्हाका सांगलेली की अमक्या भुरग्या कडेन बायक विकपाक आसा म्हणून. ओके. आनी राहुल रॉड्रिगेज हो भुरगो, तेजे कडल्यान हांवें ही बायक घेतलेली आसा. ओके. सो बरी आहा बायक, बेस्ट आसा. आनी रिस्टोर केली हांवें ती, तेका आनी एक मातसो बरो लूक दिलो. ओके. तेजी लायफ वाडयली गाडयेची. फिलींग रिली ब्लेस्ड. ड्रीम कशी कोण लोकांची ड्रीम आसता RX आसची कशी, आनी ती आमी फुलफील केल्लेली आसा थ्रू आउट यूट्यूब आनी हार्डवर्क. थँक्यू सो मच गायज, तुमी आमचे व्हिडियोज पळयता म्हणून. आनी ऑल बिकॉज ऑफ यू ही बायक आमची आयज आमच्या घरा कडेन आहा. कितें म्हणटा, ही फ्रेम जी बायक फाटल्यान आहा पळय ती पळोवपाक तरसतालो हांव सारको, खूब तरसतालो. सो थँक्यू सगळ्यांक तुमकां की तुमच्या ब्लेसिंग्साक, तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज आमची RX आमचे कडेन परत येयलेली आसा फुल पावर. आणि गाईज ऐकात तरी, आनीकूय समज तुमच्याकडे RX बी आहा जाल्यार प्लीज आमकां DM करात. कित्याक फकाणां करिना गायज, खरें सांगता. कित्याक की म्हाका एक RX जाय स्पेशली वास घेवपाक. कित्याक सांग, ह्या RXाचेर फाटसून म्हाका बी बसोंक सुद्दां दिना म्हणून, स्क्रॅचीस घालतले म्हणून. ओके. सो गायज कितें आहा जाणा, म्हाजें मातशें गाडये कडेन रिलेशन अलग आहा. हांव गाडये कडेन मातसो खूब पॉझेसिव्ह सारको. म्हाजो डॅडी, म्हाजी मम्मी, म्हाजो भाव भयण कोणूच म्हाज्या गाडये कडेन हात लावंक वचना. कित्याक हांव मातसो गाडये कडेन खूब किटकिटी. हांव गाडी कोणाक दिवपी न्हू आनी गाडये खातीर कोणा वांगडा फ्रेंडशिपूय दवरपी न्हू. तशें म्हाजे सगळे क्लोज फ्रेंड जाणा हांव गाडी कशीच कोणाक पातयेवपाचो ना म्हणून. सो बिकॉज गायज हांव जी गाडी म्हाजी हार्डवर्क, मेहनत, 2 रुपया म्हाज्या पोटाक कमी करून गाडयेर मोडटा, कित्याक गाडी बरी आसूंक जाय म्हणून. आनी खरेंच गाडी हांव एक तुमकां सिंपल लॉजीक सांगता. द मोर यू कीप युअर व्हेकल नीट अँड क्लीन, ती बायक खूद तुमची केअर करतली आनी अर्द्या वाटेक गाडी बंद पडची ना. सो ऑलवेज रिमेंबर, गाडयेक बरो मोग करा. कितें म्हणूंक सोदता, तूं हॅपी? शोनाक मोग करपाचो न्हू म्हाज्या. शोना बी ना डायरेक्ट हीच शोना गाडी. आनी हेजो कलर पळया गायज कसो आहा पळय तो, कशें क्रिस्टल शायन जाता पळय ते पळया, दिसता तुमकां? सो येस, रातची इतली दिसता आनी सकाळची कशी दिसतली ती तुमी चिंता. गाडी चड बरी दिसता. थँक्यू सो मच. आनी ही गाडी म्हाज्या एका फ्रेंडान रिस्टोर केल्लेली आसा. म्हाका टायम नासलो म्हणून हांवें काडून म्हाज्या फ्रेंडाक दिल्लेली, सोहम, ऑल द वे फ्रॉम शुअलेम. हांव तेजे डिटेल्स येता ते म्हाजे रिल्स इंस्टाग्रामाचेर म्हाजे रिल्स येवपाच्यो आसा. त्या रिल्स सेक्शनान हांव तेजी ID बिडी सगळी मेन्शन करतलो. सो तुमी ताका जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट करून तुमची गाडी रिस्टोर करूं शकता. ओके. आनी गाडयेक कितलो खर्चो जालो, कितें कितें केलां, ही स्पेशल डेडिकेटेड व्हिडिओ हांव तुमच्या मुखार करून दवरतलो. सो तुमी पळया मागीर. ओके. सो डेडिकेटेड व्हिडिओ तुमच्या खातीर व्हेरी सून येतली. सो येस, आनी चॅनलाचेर आमचे नवे आसा. आनी कालची आमची व्हॅलेंटायन्स डेची व्हिडिओ तुमकां आवडल्या आसतली. आवडल्या म्हणूनच तुमी घे म्हणून कॉमेंट मारलेले आसा, बरे कॉमेंट मारलेले आसा. सारकें न्हू? सारकें. आनी तितून एक 150 जाणांनी एक कमेंट मारलेलो आसा, तेच्या बद्दल फाल्यां उलयता. बट येस, थँक्यू सो मच ईच अँड एवरीबडी फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट. हांव मेळटा तुमकां नेवे अँड इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.